आता खबरो विस्तारान 1996 गोंय ग्रामपंचायत ग्रामसभा बसकेच्या कायद्यांत दुरुस्ती करची म्हण काँग्रेस मागता, जंय ग्रामसभेत सभा वांगड्यांक विशया भायर चर्चा करपाक मान्यताय ना. सरकार गोंयच्या जनतेचो आवाज दामूक सोदता. प्रादेशीक आराखडो, ओडीपी, पीडीए, न्हंयांचें राष्ट्रीयकरण, कोशाचो प्रश्न ह्या संदर्भात आवाज काडटल्यांचो आवाज सरकार बंद करूंक सोदता म्हण आरोप काँग्रेसीचो म्हणयारो ॲडव्होकेट यतीश नायक हांणी केला. आरडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान चीफ रिपोर्टर केन्झिल रॉड्रिगीज आनी विलियम रॉड्रिगीज. म्हणजे कितें, ग्रामसभांनी एजेंडा सोडलो जाल्यार एनी अदर बिझनेसाच्या हेडाचेर कांयच डिस्कस करप ना आनी मुद्दे जे आसा, इश्यूज जे आसा, इम्पॉर्टंट ज्यो गोष्टी डिस्कस करपाच्यो आसा त्यो डिस्कस करपाच्यो ना. Now this is an assault on the democratic institution of Gram Sabha. This is an attempt to scuttle the voice of the people at the grassroots level, and it is an anti-democratic idea which is sought to be foisted illegally, high-handedly, arbitrarily, and with scant respect to democratic values. So आम्ही ऑब्जेक्ट केला सरकाराचे हे कृत्य आणि सजेस्ट केला की एक्चुअली कायद्याच्या बांदिलकीन तुम्ही एक्झॅक्टली ऑपोजिट करपा जाय आणि ग्रामसभेक एक्चुअली फूल ऑपॉर्च्युनिटी भासाभास घडोवन हाडपाची पावर दिवपा जाय आणि एम्पावर करपा जाय. ग्रामसभेक तुम्ही कर्टेल करप ही फाल्स गजाल, इल्लीगल गजाल आणि ऑटोक्रॅटिक गजाल, हाय हँडेड गजाल. दिस इशू इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. एकदा कर्टेल केल्यो ग्रामसभेच्यो पावर्स म्हणटकच तुम्ही ग्रासरूट डेमोक्रेसी जी इन्स्टिट्यूशनां आसा तांचेर एसॉल्ट करतात लोकांक ओगी करपाक. Our party is strongly objecting to the prohibition which this substitution seeks to impose on the freedoms of the Gram Sabha, which are otherwise guaranteed under the constitutional scheme. Therefore, I said that this undemocratically installed government is resorting to acts of trampling on the civil liberties and freedoms of the people. घटनेन जो फ्रीडम दिला तो फ्रीडम रिस्पेक्ट करपा जाय. त्यो ग्रामसभा तुमकां एक्सपोज करता ओडीपींचेर, पीडीएंचेर, रिजनल प्लॅनाचेर, कोल इशूचेर, नॅशनलायझेशन ऑफ रिव्हर्सांचेर, म्हणून तुम्ही तांकां सायलन्स करपाचें कारस्थान करनाकात.